बिरेस्तारा काँग्रेस पक्षान 20 खात्याक घेराव घातलो. मीटर घराबाहेर बसोवचे. एका म्हयन्याचे जर बिल कोणे भरूंक ना जाल्यार तांचे कनेक्शन कट करतले असो आदेश 20 खात्यान काडिल्लो. या आदेशा लागून लोकांची गैरसोय जाता. तशेंच आदेशा फाटले कारण अजून स्पष्ट नाशिल्ल्यान 20 खात्यान हो आदेश फाटीं घेवचो अशी मागणी गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरा सयत बाणावलेचे आमदार वेंद्री वेळेकस हांणी केला. आता दिस नोटीस इटसेल्फ इज कन्फ्युजिंग. नोटीस म्हणटा की जे कंज्युमर आसा तांणी 28 नोव्हेंबर मेरेन सगळे मीटर जे आहा ते एक्सेसिबल करचे. आता प्रश्न असो की लोकांची जी घरां आसा मीटर वणटीचेर आहा पूण घर आणि कंपाऊंड हाचे भितर 20 मीटर 50 मिटरचो फरक आहा. तुका गेट ओपन करून भितर वचून तो मीटर पोवचो पडटा. आता एक्सेसिबल म्हणल्यार मीटर काढून कंपाऊंडार घाल म्हणटा हो. आता तेका आमी विचारले की बाबा रिजन कितें हो तुवें आतां मीटर पळय भायर हाडपाचो प्रयत्न तुवें करता तो रिजन कितें. देर हॅज टू बी सम लॉजिकल रिजन. तो सांगता की इट हॅज टू बी एक्सेसिबल इन केस ऑफ इमर्जन्सी. तो म्हणटा की नॉन पेमेंट जे पळय कोण लोक करता ताचे म्हणटा कापपाक आमकां डिफिकल्टी जाता. म्हणजे हे डिपार्टमेंट फक्त कापपाक नंबर 1 ते आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां खंय गेलो कापले. आज एक गोंयकार जर एक म्हयन्याचे बिल फारीक करना ताजे लायन कापपाक ते नंबर 1. पूण तांची स्वताची डिपार्टमेंटा एक वर्स जाले अजूनही भरना. जवळपास 300 करोड रुपयाचे एरियर्स आहात ते रिकवर करपाक हांचे कडेन तपास जातना. प्रॉब्लम मरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमगेलो इज नॉट वर्किंग फॉर गोंयकारांक काम करना तो. कित्याक गोंयकारांक काम करता जाल्यार पळय सद्या बिल वाडयता आनी विथआउट एनी रिजनिंग वाडयता. जेन्ना सेंट्रलाक आनी हिंगा डबल इंजीन एक आडीन म्हणटाय जाल्यार डबल इंजीन जाल्यार हो सगळो जरी तरी डिस्पेस पयलीं जरी तरी सेंट्रलान कोण फंड हाडून जर तर केल्लो जाल्यार असल्यो नोटीस येनाल्यो. नाव तेमी नोटीस काडल्या की बाय 28 लोकांगे जे मीटर भितर आहे जावं तो पोर्नो मीटर या डिजिटल मीटर तो लोकांनी काडून 2 दिसां भितर भायर घालपाक जाय म्हणटाय ते. आनी ना जाल्यार ते इन्स्पेक्शना येतले आनी इन्स्पेक्शना येवन मागीर तुमचे जे मीटर तुमी भायर घायले नाही तेमकां तुमी लायट काडटले. कितें चल्लां तुमगे राज आहा म्हणून तुमी कितेंय करतले. तुमी लायफ टायम सरकार चलोवपाक आयले. लायटी इलेक्ट्रिसिटी तुमी हाडली पयलीं गोंयांत तुमी हाडूना. तुमी येवन आतां एडमिनिस्ट्रेशन करताय. दीस इज रॉंग वे ऑफ पुटिंग थिंग्स अप. घराभायर मीटर बसोवची ही सुचोवणी पयलींची. कांय जाणांनी मीटर पयलींच घरा भायर लायिल्ले आसा. आमी नेमांक पाळो दिता. जर कोणाक अडचण निर्माण जाता जाल्यार आमी तांकां मदत करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. प्रॉपर प्लेस ERC डिसिजन आमी इम्प्लिमेंट करता जालें. ताका आतां नवो न्हय ते 6 म्हयने जाले लोकांनी काडले सुद्दां. तेंच्यांनी डिमांड केला की हे करना जाल्यार परते ते घरा काँग्रेस सांगता म्हणून हांव कितें करपाना. लक्षांत हाडलें इट इज रुल्स एंड रेग्युलेशन. आमी रुल्स एंड रेग्युलेशनात काम करपी मनीस हांव. आय विल फायंड आउट अ सोल्युशन वॉट इज टू बी डन. हो पक्ष सांगता तो पक्ष सांगता म्हणून सुद्दां ढवळीकरांना काम करपाक वचूना. जे एकठांच आसा जे JERचे आमकां सांगता ताचेर विचार विनिमय करून आनी ताचेर तोडगो काडपा खातीर फाल्यां सकाळीं मुख्यमंत्र्या कडेन जर वचचें पडलें जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्या कडेन वतलो. लोकांक त्रास दिवपा खातीर आमी हें काम करना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.